घाल ती आमकां नंबर प्लेट नाका ही आतां हायर सेकंडरी नंबर प्लेट आनी डुप्लिकेट आसा हेतून कांयच फायद ना 1 रुपया फायद ना आमी फाटली दिसान केलं ऑफिसर किती म्हणटा तुम्ही विचारलं त्यांना सेक्युरिटी आसता ऑफिसरांक विचारलें तो म्हणटा म्हाका सुप्रीम कोर्टात जजमेंट तेगे बरोबर सारकी आसा हायर सेकंडरी नंबर प्लेट पण ह्या मदल्या एजंटांनी कितें केला हितून कांय ना चीप ना बेस्टीस नंबर घातला एक होलोग्राम घातला आनी ते नंबर डिटेल्स घातले ते आरसी बुकाचेर एपाचेर कोणाक मेळटा तुमची किती गाडी चोरी गेली ती कंप्लेन आतां हांगा काणकोणा 4 गाडी चोरी गेलात विथ 2 तेतून नंबर प्लेटी घातल्यो आतां तांकां ट्रेस करपाक लावन आमचे कडेन जायना म्हणटा मागीर कितें फायदो ह्या हायर सेकंडरी नंबर प्लेटी घालना अरे जनतेक कितें फायदो जावपा तें करा न्ही जनते फोंडा घालपाक करनाकात की तू सध्या तरी ते तात्पुरती काम बंद दवर जोपर्यंत तू तो चीप घालना तोपर्यंत तू परत नंबर प्लेट घालना म्हणून जेन्ना आनी डायरेक्टरा कडेन उरलो तोय डायरेक्टरा कडेन उरलो आमी ताका एक रिक्वेस्ट केलें की जोपर्यंत तुमगेलो खंयचो एक निर्णयाचेर येना तोपर्यंत तुमी होल्डार दवराय आनी ज्यो नंबर प्लेटी आसा त्यो आतां बसयनाकाय चीप आयली उपरांतूच तुमी त्यो बसोवन लोकांक एक सेक्युरिटी दिवपाचो प्रयत्न कराय म्हणून तुमपर्यंत लोकांनी पयशे भरले तांचे कशें जावपाचें आतां त्या लोकांक पयशे भरला तांकां होल्डारा म्हणल्यार चीप बसयतकीर तांकां नवीन नंबर प्लेट मेळटली तांकां पण सारकी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीची मेळोनी तिका ही डुप्लिकेट बसोवन कितें फायदो अपील करता की तुम्ही लोकांक त्रास दिवपाक कायदे काडनाकात लोकांक गरज आसा सुटसुटीत कायदे काडात वा रवत पब्लिकेक सोतेनाकात आयज आमगेले लोक बाबडे गव्हर्मेंट जॉब मेळना म्हूण रडटाय पूण कितें तर धंदो करता पयलीं गव्हर्मेंटाच्यान जॉब कांय लोकांक दिवं जायना पूण बाबा बिझनेस करताय तो बिझनेसाचे रेमी आड येताय पूण ह्या नंबर प्लेटीचो धंदो करताले तेमकां व्हड्या पोटार आड येतात कन्क्लुजन जे म्हणजे जो पर्यंत डायरेक्टर तुम्ही मेमोरंडम दिवपाक जाय आमकां ते डेलिगेशन दिलें तेणी हय कन्वे करतले जो पर्यंत डायरेक्टराचे आमकां कितें डायरेक्टिव्ह येना तो पर्यंत बंद आसतले होल्डार उरतले होल्डार न्यू नंबर जो पर्यंत डायरेक्टिव्ह येना तो पर्यंत ओके